उटाच्या 12 मागण्यांतल्यो कितल्योश्योच मागण्यो अजूनही तडीक लागिल्ल्यो नात. 2017च्या विधानसभा वेंचणुकेत आरक्षण, रानां खात्यांतले नोकऱ्यांचे अर्ज तडीक लावप, तशेंच गोंयांत अनुसूचित वाठार घोशीत करपा सारकिल्ल्यो मागण्यो तडीक लावच्यो म्हणून उटाचो अध्यक्ष मागता. प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळीत तो उलयतालो. उटाच्या आंदोलनात मरण आयिल्ल्या मंगेश गांवकार आनी दिलीप वेळेपाक आर्गां ओंपोवंक म्हूण उटान सांग्यार मल्लिकार्जुन देवळाच्या हॉलांत प्रेरणा दीस पाळ्ळो. अनुसूचित जाती जमातीच्यो अजूनय कितल्योश्योच मागण्यो तडीक लागिल्ल्यो ना म्हूण प्रकाश वेळेपान विशय काडलो. 2017 निवडणुको जावपाच्यो आसात. आमकां दिसता की 2017 हे विधानसभेचें आरक्षण मेळचें. आमचे कडेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटात 10,040 इतले अर्ज ह्या लोकां खातीर पेंडींग आसात. ते अर्ज जाता ते बेगीन निकालाक काडचे. अजूनय गोवा सरकारान शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेअर केल्ले कडेन ना. ज्या जाग्यार आमचे एसटी लोक चड रावतात ते एसटी लोक ती एरिया शेड्यूल्ड एरिया म्हणून डिक्लेअर करते. बेकार भुरगे जे आसात तांचे खातीर बॅकलॉग जो आसा तो बॅकलॉग भरून काडचो. प्रमोशन जे आसात ती पेंडींग आसात ती पेंडींग जाता तितले बेगीन तांकां प्रमोशन मेळचें. स्वर्गीय मंगेश आनी दिलीप हांचे समाजा खातीर तांचे वतीन आमी मागणी करतात की कुळकायद्यान केल्लो सुद्दां जो बदल जो आसा बदल ते सुद्दां फाटीं घेवचे. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. आधुनीक काळात कबड्डीचो फुडार मॅटिंगाचेर हातूंत आतां दुबाव ना. गोंयचे दादले आनी बायलो कबड्डीपटू सध्या म्हापशां पेडे खेळांत संकुलांत मॅटिंगाचेर कबड्डीची नेटान प्रॅक्टीस करतात. ह्या आठवड्यांत छत्तीसगडांत राष्ट्रीय कबड्डी सर्तींत गोंयचे खेळगडे वांटो घेतले. तशेंच फुडल्या वर्सा गोंयांत नॅशनल गेम्स जातल्यो. ह्या सर्तींत बरी कामगिरी करपाचें टार्गेट गोंयचे कबड्डीपटू दवरून आसात. हे पळयात गोंयचे दादले कशे सिंथेथीक मॅटिंगाचेर कबड्डीची प्रॅक्टीस करतात ते. राज्यांतलो बायलांचोय पंगड पेडे खेळा संकुलांत कबड्डीची प्रॅक्टीस करतात. तांकां प्रशिक्षक विठ्ठल चोडणकार मार्गदर्शन करतात. हे पंगड छत्तीसगडांत जावपी सर्तींत गोंयचे प्रतिनिधित्व करतले. मॅन एंड वुमनाची प्रॅक्टीस चलता मॅटाचेर आनी ही चॅम्पियनशीप 62वी सिनियर वेस्ट झोन कबड्डी चॅम्पियनशीप छत्तीसगड कबड्डी असोसिएशनान घडोवन हाडल्या राजनंदन ह्या गांवांत. ही स्पर्धा 29 ते 31 मे ह्या दरम्यान राजनंदन स्टेडियमाचेर जातली आनी आमच्या भुरग्यांक जे मॅटिंगेचेर खेळपाची संवय लागतली आनी परफॉर्मन्स बरो दितले. तरी सुद्दां ह्या वेळी आमी गोवा कबड्डी असोसिएशनची दोनूय संघ जे आसा ते बरे कामगिरी करतले. तितून कांय दुबाव ना. नॅशनल गेम्सान मेडल मेळोवपाची मोख कोच चोडणकारान दवरल्या. ती तेजें येजमानपद हें आमच्या गोंयाक दिल्लें आसा आनी त्या दृश्टीकोनान सगळ्या एसोसिएशनांनी एक पावल उचललेलें आसा. तेंच्यांनी तयारी दवरलेली आसा प्रत्येकान. अशी आमचे कबड्डीन म्हणटा ते आमच्या एसोसिएशनान आनी सगळ्या युनिटान सहकार्य दिवन हे कबड्डी नॅशनल गेम्साक आमकां एक स्थान मेळचें जेणे करून जे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजिशन जे आसता त्या तिनाय मेडलांतले एक खंयचे तरी मेडल आनी आमचे प्रयत्न आसतले की हे गोल्ड मेडल मेळपाक. खेळगडी लक्ष्मी माजीक आनी शैला पडवळकारूय बरी कामगिरी करपाच्या हावेसान प्रॅक्टीस करतात. आनी आमचे भुरगे आतांच्यान प्रॅक्टिसीक चालू म्हणल्यार एक परफॉर्मन्स दाखोवपा खातीर फुडें वचोन एक चालू आहा प्रॅक्टीस आनी तशें कोचय आमकां बरें लाभल्या. कोच आमकां विठ्ठल सर आहा. सरा कडल्यान गायडन्स आमकां खूब मेळटा. सर सदांच आमच्या फाटीर आहा आनी सर आमकां जें चुकता तें आमकां गायडन्स करीत आहा. प्रत्येक प्लेयराक तो गायडन्स करीत आहा. प्लस आमकां प्रो कबड्डीचे चान्सीस मेळोवपाक जाय म्हणून आमच्या कडल्यान सर कश्ट करीत गेला. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.